ईडी अलायन्स जे आसा त्यांची काल शिवाजी मैदानाचेर मुंबय हांगासर सभा जाली आणि त्या सभेन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हांच्यांनी शक्तीच्या संदर्भात एक विचित्र असो स्टेटमेंट केलो। कारण भारतीय जनता पार्टी सदोदित महिला शक्ती ही आम्ही सदोदित म्हणत आसात आणि ह्या महिला शक्तीन सदोदित भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिल्लें आसा, सदोदित आमकां साथ दिल्ली आसा आणि आम्ही सदोदित मानतात की नारी शक्ती ही सगळ्यात व्हड शक्ती अशें मानतात आणि ईडी अलायन्स जे आसा हे अलायन्स ते डिस्ट्रॉय करपाचे विचार त्यांच्या भितर आसा, त्यांच्या मॅनिफेस्टोनी त्यांच्यानी घातिल्ले आसा। बीजेपीन सदोदित भारतीय जनता पार्टीन महिला ही आमची ताकद अशेंच समजलेले आसा, मागीर ते देश पातळीचेर आसत किंवा स्टेटी भितर आसत, आम्ही सदोदित महिलांचो सन्मान केलो आसा। पण काँग्रेस पार्टीन त्यांचे नेते हे सदोदित महिला विरोधी आसा हे आम्ही बऱ्याचदा पळयल्लें आसा आणि म्हणून कितली वर्सां भारत देश स्वतंत्र जातकच केवळ महिलांक तांच्यांनी सांगले की आम्ही अशे गोष्टी करतात तशे गोष्टी करतात, पण शेवटपर्यंत खंयचीच गोष्ट जी महिलांक जाय ती ते करपाक शकले ना। एक साइड असा की काँग्रेस जो ह्या शक्तीचो विनाश करपाचो तकलेन घेवन बसला आणि दुसऱ्या वटेनच्यान भारतीय जनता पार्टी ही शक्तीची पूजा करप अशें आमी सदोदित मानतात। आमी लोक शक्ती ज्यो आसात ज्या शक्तीचो ते विनाश करपाक सोदतात हे शक्तीचो ते विनाश करतले की भारतीय जनता पार्टीक ह्या शक्तीचो आशीर्वाद मेळटलो हे 4 जुनाक ज्या वेळाचेर ह्या देशातलो सर्वोच्च जे डेमोक्रेसी आसा जी निवडणुकीचो निकाल जातलो त्या वेळाचेर सिद्ध जातले की ह्या देशातल्यो शक्ती हे आमकां आशीर्वाद दितले की जे विनाश करपाक उठल्यात त्यांचो विनाश जातलो वा त्या वेळाचेर समजतलो।